काँग्रेस आणि बीजेपीन विदेशातलो पैसो घेतला म्हण आयिल्ल्या कागाळीची चौकशी करून एफआयआर घालचो असो आदेश पणजेच्या जीएमएफसी कोर्टान पुलिसांक दिला। कोर्टान क्रायम ब्रँचीचो पुलीस निरीक्षक डीवायएसपी आणि पुलीस अधीक्षका आड अवमान नोटीशी काढल्यो। मायनिंग लीज फक्त व्यक्तीक दिवं येता, सेजाक कंपनी आशिल्ल्यान तांकां लीज दिवंक मेळना अशें कागाळ करपी म्हणटा। So it has been said that prima facie even the election, I will read the order for you, find that it appears that Sizag Limited is subsidiary of Vedanta Resources with head office in UK, England. I also find that political parties mentioned herein received funding from the foreign companies through Indian subsidiary. Prima facie even the Election Commission of India has found this to be in violation of the provision of Representation of Peoples Act 1951 and Foreign Contribution Regulation Act 1976 replaced by Foreign Contribution Regulation Act 2010. Hence, the PI PNGIM is directed to register FIR against the concerned political parties and investigate the matter within 7 days. Why a FIR should not be registered on PI Gaonkar, SP Niru Raut Desai and SP Kurtarkar for not registering FIR on dual citizenship on 2 MLAs and 2 police officers. गोंयाक खासा दर्जो दिल्यार बाकीची राज्यां तकली वयर काडटली। बीजेपी गोंयाक खासा दर्जो दिवंकूच शकना अशें आदलो केंद्रीय मंत्री एदुआर्द फालेरोचो दावो। नरेंद्र मोदीच्या विजय संकल्प रॅलींतल्या वक्तव्या उपरांत खासा दर्ज्याचेर बरीच चर्चा वाडल्या। गोंयांत जमीन विकती घेवप आतां सामान्य मनशाच्या हातांत ना, सरकारान ताचेर उपाय काडचो। गोंया भायल्यांक जमीन विकपाचेर निर्बंध घालपाचे यत्न करचे अशें एदुआर्द म्हणटा। गोयचे खासा दर्जाची मागणी हेरा भशेन अर्थीक न्ही म्हूण सांगून मोदीन हे मागणेक गोयचे विजय संकल्प रॅलीन येवकार दिलो। गोंयाक खासा दर्जो दितलो अशें स्पश्ट उतर मोदीन दिवंक ना अशें एदुआर्द म्हणटा। मोदीजी कांय ताचेर उलोवंकूच ना, कितें आश्वासन दिवंकूच ना। उलयलो वयल्या वयर हाजेर कितें तुजें आयडेंटिटी, कल्चर, संस्कृती आनी कितें एनवायरमेंट तसले खबरो कांय आश्वासन दिवंक ना। आनी दिवपाचो बीन आमी जाणा आशिल्ले आनी तेचें आश्वासन दिवपाक जायना म्हूण। कित्याक दिवपाक जायना? कित्याक ही पॉलिसी बीजेपीची न्ही। एक देशाक तर एक प्रांताक तर केल्यार स्पेशल स्टेटस दिल्यार इतलेशे प्रांत पळय आसा की मागतले स्पेशल स्टेटस कितलेशे आसा आनी वीथ मोर रिजन्स, मे बी इवन वीथ मोर रिजन्स। ते प्रमाणे हो तो पळय आतां तो गडकरी पळय आशिल्लो, तांचो अध्यक्ष पळय आशिल्लो, ताणें म्हणलें 2012 गोवा cannot be given a special status, full stop. आणि तेजे उपरांत हे भाजपाचे वडील नॅशनल लेवल जावं पळय पार्लमेंटांत, जावं तुजे पार्लमेंटा भायर खूंय पळय देशांत, जावं गोंयांत पासून मिटिंग्यो पळय घेतल्यो त्यो केन्नाच पळय कांय उलोवंकूच ना ह्या स्पेशल स्टेटस। आनी तेच प्रमाणे मोदीन पळय उलोवंक ना हाजेर स्पेशल स्टेटस। तो म्हणटा गोंयाक खासा दर्जो मागपा फाटल्यान वेळ वगडावचे परस सरकारान गोंयची जमीन साल्वार करची। आतां पळय सगळो पळय देशांतले लोक आनी विदेश पासून लोक जमीन घेता, घरां बांदता हांगा आनी ते प्रमाणे प्रायस पळय जमनीचे इतले पळय वाडल्या। आनी दोनापावल तर गेल्यार तुजे 1 लाख रुपयान फॉर स्क्वेअर मिटर, 1 लाख रुपया दोनापावल। आतां पळय सादो मनीस पळय आसा who earns about 5,000 maximum 10,000 rupees has to maintain children, wife and those things also. At the end of the life will not be able to buy 1 square meter of land. Pirmani, how is it possible? आमी काय पळयना, आमकां पळय ते लोक दिसना, but they are earning 5,000 rupees even less. Majority of Goans up to 10,000 rupees old. You see, vast majority of the Goans earning that much. You see, so how can they buy? Therefore, demand for restriction on land purchased by outsiders is fully justified. प्रुडंटा खातीर देवेंद्र गावकार। ओबीसी आरक्षणाच्या निर्णयाचे क्रेडिट घेवपाचो काँग्रेसीक कसलोच अधिकार ना। ओबीसीक 27% आरक्षण दिवपाचो निर्णय भाजप मोगो युती सरकारान घेतला, ताचे श्रेय घेवपाचो काँग्रेसीन ओगीच यत्न करचो न्ही अशें मोगो म्हणटा। ओबीसीक 26% आरक्षणाचो निर्णय काँग्रेसीन घेतिल्लो, पूण सुदिनान तो आडावन दवरिल्लो असो आरोप देशप्रभून केल्लो। आरक्षणाच्या बाबतीत गोंयांतच न्ही पुराय देशात काँग्रेसीन लोकांक फटयल्यात। ताका लागून काँग्रेसीन ओबीसीच्या आरक्षणाच्या मुद्द्यार उलोवपा सारकें कांयच ना अशें मोगोचो फुडारी आपातेली म्हणटा। In September 2006, the Congress government in Goa passed a cabinet decision to bring the 19.5% OBC reservation
to 26% OBC reservation. At that time, Mr. Sudin Dawlikar suppressed this file for 5 years. जितेंद्र देशप्रभूने जे आरोप केलेले आहेत ते निखालाच खोटे आहेत आणि हे सगळे आरोप माझ्या मतं राजकीयदृष्ट्या प्रेरित आहेत की त्यांना वाटतं आहे की मगो पक्ष वाढतो आहे, मगो पक्षाचे नेते मोठे होत आहेत, मगो पक्षाचा सर्वांगीण विकास होतो आहे आणि मगो पक्षाला मागं खेचायचं असेल तर आपल्याला प्रथम त्यांच्या नेत्यांना मागं घेतलं पाहिजे म्हणून ही वेगळी वेगळी तऱ्हेची बालंट त्यांच्यावर घेऊन येत आहेत. नंतर इतली वर्षा काँग्रेस निघून आटली प्रवक्तो 18% or 27%. हे सगळे मॅटर्स ऑफ डिटेल्स म्हणटकच हे क्रेडिट ते आमकां काँग्रेसीक वता काय आनी कोण म्हणजे क्लेम करपाक ऑल इंडिया लेवलचो विचार जरी केलो जाय जाल्यार काँग्रेसीक ते क्रेडिट वचना. मगो म्हणटा काँग्रेसीक ती गजाल मुळात करपाचीच नाशिल्ली. तो 2007 म्हणटा निर्णय घेतलेलो कार्यवाही कित्याक करूना पक्षाचो जर तो खरोच हे आसलेलो जाल्यार ते फाटीं बहुजन समाजाचे इतले जर तेका आसलेले कल्याण करपा सारखे दिसलेले जाल्यार तो पक्षाच्या हितून फाटल्यान लागपाचो आनी ते हे करून घेवपाचें. मगो म्हणटा ओबीसींक 27% आरक्षण दिवपाचें काम सुदीन ढवळीकारान समाज कल्याण मंत्री आसतना सुरू केल्ले आणि तो निर्णय भाजप मगो युती सरकारान घेतला. म्हणजे क्रेडिट खरें वता ते आमकां म्हणजे बीजेपी एमजीपी वता कित्याक आमच्या कार्यकाळांत ते घडटा आणि आमकां ते चड क्रेडिट आमी कितें घेता की त्याची कार्यवाही आमी सुरू केल्ली म्हणून एमजीपीच्या मंत्र्यान सुरू केल्ली. दिनेश करपे, प्रुडंटा खातीर. 70 होंडाची एसीजीएल कंपनीच्या कारभारात सरकार वा हेर कोणाकच मदीं पडपाक दिवचो ना अशें कंपनीचो चेअरमॅन शिवानंद साळगांवकारान स्पश्ट केलें. कंपनीच्या जाळवणदारांचे हित राखपाचें उतरय साळगांवकारान दिलें. एसीजीएलाक 25 वर्सां जालीं. ते निमतान घडोवन हाडिल्ल्या सुवाळ्यांत तो उलयतालो. ह्या वेळार नवे तरेच्या बस बॉडीचें उक्तावण केलें. कदंबाच्यो चडश्यो बसी एसीजीएल बांदता. I would like to assure that as far as I am there on the board, we will see that there's minimal interference by the government or by anybody else in running the organization as a complete, as an organization which should be run in a manner that there is the stakeholders' interests are the highest rather than any political interference. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.